Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and heart finds rest in God's Word. Today's reflection is from Hebrew chapter 4, verses 1 to 16, Entering God's Rest. हेब्रेवांक पत्र 4 वळी 1 ते 16. आपल्या समाधानाच्या देसान आमी भितर सोरतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती अजून तोखता. देखून चोत्राय धरात आनी त्या भासायल्ल्या समाधानांत भितर सोरूंक तुमकां चुकलें म्हूण समजू नाकात. खरेंच तांचे भाशेन आमी तीच बरी खबर आयकल्या. तांणी ती बरी खबर आयकल्ली पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक ती आयकली तेन्ना तांणी ती भावार्थान घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी समाधानाच्या देसांत भितर सरता. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागाच्या वेळार हांवें सोपूत घेतलो. हांवें भासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत ती कदींच भितर सरची ना. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर संपला आसता ताणें अशें म्हणलें. कित्याक एके सुवातेर पवित्र पुस्तकार 7व्या दिसाची खबर करून अशें म्हणलोलें आसा, आपलो वावर संपोवन 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. तरी आसतना विसवाची ओ समाधानाची गजाल दुसरे कडेन अशी सांगलोली आसा, हांवें भासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत ती कदींच भितर सरची नात. जांकां देवाची बरी खबर पयली पावली तांणी भावार्थ दवरूंक ना. देखून तांकां समाधानांत भितर सरूंक मेळूंक ना. म्हणटच दुसऱ्या कांय जाणांक समाधान भोगूंक देव भितर सरूंक दिता. देव आयज म्हणून आनीक एक दीस थारावन दवरता. हें अशें गमून येता. आमी वयर उगडास केला त्या प्रमाणें जायत्या काळा उपरांत दाविदाचे तोंडी उलोवन देव अशें म्हणटा. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां निबोर करूं नाकात. जोशुआन ते पोरजेक देवान भासायल्या समाधानाच्या देसांत भितर काडलोली जाल्यार त्या उपरांत आनीक एका दिसाची खबर देव केन्नाच करचो नासलो. म्हणटच जशें देवान 7व्या दिसा विसव घेतलो तशेंच देवाचे पोरजेकूय एक 7व्या दिसाचो विसव दवरलेलो आसा. कारण देवान आपल्या वावरा उपरांतलो विसव घेतलो तेच भाशेन भासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत भितर सरतात ती आपल्या वावरा उपरांतलो विसव घेतात. तशें तर त्या समाधानांत भितर सरूंक नेटान फुडें वचुया. नाजाल्यार तांचे भाशेन अविस्वाशी जावन तें समाधान आमकांय चुकोत. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बळिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत तें रिगूंक शकता. तें मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली कसलीच रचना ना. पूण ताचे नदरेक सगळें विंगळें आनी उक्तें. आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. जेजू श्रेष्ठ आनी दयाळ
परोम याज्ञिक म्हणटोच आमी उच्चारतां तो भावार्थ थीरपणी सांबाळुया, कारण आमकां स्वर्गार रिगलोलो एक श्रेष्ठ परोम याज्ञिक आसा, तो म्हळ्यार जेजू, देवाचो पूत. खरेंच आमचे भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान देवाचे दयाळायेचे शिंवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची आमकां गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी दयाळाय. Reflection. God invites us to enter His rest, a peace that comes from trusting completely in Him. His word is alive and powerful, piercing our hearts and revealing our truth. And Jesus, our compassionate high priest, understands our weakness and stands with us in mercy and grace. Prayer. Lord Jesus, you are our peace and our rest. Help us to trust you more deeply, to listen to your word, and to find strength in your mercy. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May God's word fill your heart with peace and His love guide you every step.